नमस्कार आणि येवकार सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स। 8वी मेरेन परीक्षा रद्द। 9वी ते 12वी थारिल्ले प्रमाण वजन माप खात्याच्यो सॅनिटायझर मास्काचेर धाडी। कोरोना दुसऱ्या पावण्यार सामुदायिक संसर्ग ना। ICMR रिपोर्ट। वास्को थी मडगांव मुखेल रेल्वे स्टेशनांनी कोरोना खबरदारी कसलीच व्यवस्था ना स्क्रीनिंग ना व्यवस्था ना मास्क। हजारांनी टुरिस्ट कामगार दिसपट्टे गोंयान यंत्रणा बिंदास्त। मुख्यमंत्र्याचो झेडपी प्रचार नेटान। कोरोनाच्यो गायडलायनी खुटयाळाक। मुख्यमंत्र्याचे फेसबुक वॉलार एकार एक मिटिंगांचे फोटो। नेटिझन्सांनी केलो तोमण्यांचो फार। सर्गेस्त मनोहर पर्रीकराची पुण्यतिथी। मुख्यमंत्र्यान मिरामार स्मृती थळार ओपली आर्गां। ग्रामीण उदरगतीचेर भर। भाईच्या सपनांतले स्वच्छ नितळ 5वेचार गोंय म्हणटा CM। दाबोळे विमानतळार भांगराच्या स्मगलिंगाचो यत्न परत फेल। ओमान एअरलायन्सान पॅसेंजरान हाडिल्ल्यो 57 लाखाच्यो बिस्कुत्यो जप्त। भटकळच्या स्मगलराक धरलो। आनी धारबांदोड्या सुदिनाचेर केल्ल्या आरोपा वेल्यान मगो चाळवलो। चोरया केल्ले सरकार बरखास्त करून परत हाडून दाखोवचे। मगो राजकारण सोडूंक तयार। दीपकाची मुख्यमंत्र्याक चॅलेंज। कोरोनाची बाधा नाका म्हूण शिक्षण खात्यान 8वे मेरेनच्या परीक्षा रद्द केल्या। 9वी ते 12वी परीक्षा थारिल्ले प्रमाण खात्याचे सर्क्युलर। कसिनो स्पा ब्युटी पार्लर थिएटरां बंद। काय फार्मासवाले पसरकार सॅनिटायझर मास्कांचेर लुटतात म्हूण वजन माप खात्याच्यो धाडी। जामावले गुलालाक लोक सापूच उणे। कोरोना भारतान दुसऱ्या पावण्यार सामुदायिक संसर्ग अजून ना म्हूण ICMR रिपोर्ट। कोरोना व्हायरसाची बाधा नाका म्हूण गोंयच्या शिक्षण खात्यान 8वे मेरेनच्यो परीक्षा रद्द केल्यो। 31 मार्च मेरेन हायस्कुलां कॉलेजी बंद आसतल्यो म्हूण आदींच सर्क्युलर काडिल्ले। आतां 8वे मेरेनच्या भुरग्यांक परीक्षा ना म्हूण नवे सर्क्युलर। बाकीच्यांच्यो खंय थारिल्ले प्रमाण। मास्क आनी सॅनिटायझरांचेर लुटतात म्हूण कागाळी आयल्या उपरांत वजन माप खात्यान धाडी घालूंक सुरवात केल्या। दिवचले, म्हापश्यां, पणजे, फोंड्यां, मडगांव, कुडचड्यार धाडी। मास्क विकतना कायदो पाळिना म्हूण मंगळारा 12 केसी नोंद। 800 सादे मास्क जाल्यार 200 स्पेशल मास्क जप्त केले। Based on the Director of Legal Metrology's letter, massive drive was carried out by the Department of Legal Metrology throughout the state of Goa, and 12 cases were booked, and 806 ordinary masks and 190 N95 masks were seized for not bearing mandatory declarations such as name and complete address of manufacturer, month and year of manufacturer, maximum retail price, and customer care detail. पब्लीक ट्रान्सपोर्ट दिवपी कदंबाचो स्टाफूय नितळसाणीक लागला। वाळपय कदंब कर्मचारी संघटनेन बस स्टँडार नितळसाण मोहीम दवरिल्ली। आमच्या खेडेवळ गांवांत लोकांक तेजें इन्स्ट्रक्शन कळपाक जाय, कारण हे खेडेगांवांतले लोक येतात त्या लोकां कडेन सगळ्यो सरकाराच्यो ज्यो इन्स्ट्रक्शन आसा ते पावना। ते पावोंक जाय म्हणूनच आमी हो बारीकसो हांगासर आमच्या कदंब बस स्टँडार ह्या कामगारांनी हो एक प्रोग्राम वाळपय कदंब बस स्टँडाच्यान जो आमच्या तेजे सार्वजनीक प्लेस आसा पळय ते प्लेसीचेर आनी त्या बसीन जे आसा त्या बसींचेर आयज आमी मारपाक स्टार्ट करतले। प्रायवेट बसी तुमी जो प्रायवेट जावं कदंबा जावं हांगासर खंय लोक येतात ते सगळ्या लोकांच्या सेफ्टीक लागून आमी करता। हें स्वताक लागून आमी करिना, दुसऱ्याच्या आरोग्याक लागून। आनी प्रत्येक मनशानूय ते आपूण सेफ्टी रावचो कसो हें एक त्याचे पासून एक आमच्या रोगा पासून मुक्त जावपाचें। GMCत सध्या युकेंतल्यान आयिल्ली एक ब्रिटीश बायल वैजकी निरीक्षणा खाला आसा। तिचो रिपोर्ट येवपाचो आसा। जांबावले गुलालाक लोक सापूच उणे। दामबाब देवस्थानाचे समितीन लोकांक गर्दी करूं नाकात म्हूण उलो मारिल्लो। उल्याक मान दिवन 70% लोकांनी दामबाबाचे गुलालाचे ते आसा थंयच्यानूच दर्शन घेतले। तेन्ना आमी गव्हर्मेंटान सांगिल्ल्या प्रमाणे सगळे प्रिकॉशन्स आमी घेतल्यात। लोकांक आमी सांगला मास्क घेवन येयात, गर्दी करून येवं नाकात, पालखे कडेन आमी गुलाल घालतना चड हें करूं नाकात। हे प्रिकॉशन्स जे गव्हर्मेंट करता ते आमच्याच बऱ्या लागून करता, म्हणजे आमी ते सगळे प्रिकॉशन घेतलां। हे गुलालाक इतले भावीक उत्सूक असतात की बाबा गुलाल केन्ना येतलो आनी आमी दामबाबाचे गुलाल केन्ना घालतले हे खातीर वाट पळयतात।
अंदू वर्सा ह्या व्हायरसा लागून हांवें जे लोकां कडेन मागिल्लें की चड गर्दी करनाका म्हणून त्या प्रमाणे आज हांगा दिसता की लोकांनी उतराक मान दिवन हांगा चड गर्दी केल्ली ना. तेन्ना गुलाल जातरीच म्हजी अपेक्षा आसा की हांगा लोकांची गर्दी जावपाचो संभव आसा. तेन्ना हांव लोकां कडेन मागतां की सुसेगादेन दामबाबाचें दर्शन घेवचें. कोरोना व्हायरसाची बाधा नाका म्हूण म्हाड्डोळच्या म्हाळसा संस्थानान 31 मार्च मेरेन कॅन्टीन आयतारची अन्नदान सेवा रूम बुकींग बंद दवरपाचो निर्णय घेतला. भटजी भाविकां कडच्यान पयस रावतले. गरजे शिवाय देवळाच्या वाठारांत येवं नाकात म्हूण देवस्थानाची विनवणी. ट्युरिस्टांक देवळांत येवपाक आळाबंद घालपाचो निर्णय जाला. मजगतीं गोंयांत फुडले 4 दीस पावस पडटलो म्हूण हवामान खात्याची शिटकावणी. कोरोनाचो भारतांत तिसरो बळी. सोंपला तो मुंबयचो 64 वर्सांचो. देशांत आतां मेरेन 129 पॉझिटिव्ह केशी. 15 राज्यांनी पावलो. कोरोनाचो प्रभाव पळोवन महाराष्ट्रांत पंचायतींच्यो वेंचणुको फुडें धुकल्ल्यो. गोंयांत मात झेडपीचो शिगमो. भारत कोरोना व्हायरसाच्या दुसऱ्या पावंड्यार आसा म्हूण ICMRन रिपोर्ट दिला. DG डॉ बलराम भार्गवान रिपोर्ट दिलो. दुयेंसाचो सामुदायीक संसर्ग म्हणल्यार तिसरो टप्पो भारतांत अजून दिसना. मात हो पावंडो येवचो ना म्हूण सांगूंक शकना अशेंय ताणें स्पश्ट केलां. कोरोना व्हायरसाची कसलीय लक्षणां दिसल्यार संबंधिताक तपासतले. कोरोना बाधित वाठारांत भोंवडी केल्या असल्यार तपासून घेवंकूच जाय म्हूण ताचो सल्लो. भारतांत 121 टेस्टिंग लॅबां सप्तक म्हणसर उबी जातली. हाय क्वॉलिटी खाजगी लॅबां हाडपाचो खंय यत्न चल्ला. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. वास्को थिये मडगांव अशे मुखेल रेल्वे स्टेशनांनी कोरोना खातीर खबरदारीचे कसलेच उपाय वेवस्था ना स्क्रिनिंगाची वेवस्था ना मास्क. महाराष्ट्र, कर्नाटका आनी बाकीच्या राज्यांतल्यान हजारांनी टुरिस्ट कामगार दिसपट्टे येतात. मात रेल्वे आनी सरकारी यंत्रणा बिनधास्त. मडगांव, वास्को, थिवेची रेल्वे स्टेशनां तिनूय कडेन कोरोना खातीर खबरदारी म्हूण कसलीच वेवस्था ना. कोरोना खातीर ना पॅसेंजरांचे स्क्रिनिंग ना मास्क, कांयच ना. सगळो कारभार राम भरोसे. कांय पॅसेंजर स्वता जावन खबरदारी घेतात तितले. पुलिसांचे आनी रेल्वे अधिकाऱ्यांच्या तोंडाक मास्क, पॅसेंजर वाऱ्यार. सरकार एके वाटेन म्हणटा सगळी खबरदारी घेतल्या. ही कसली खबरदारी? टुरिस्टूय म्हणटात कोरोनाच्या तपासणीची व्यवस्था जाय. थळाव्यांकूय हुस्को. I visited Goa for about a week ago. I've been here on a vacation. So when I visited the Vasco station, there was no thermal scanning. And as we know that there is an outbreak of coronavirus throughout India. So we should have a thermal scanner or a testing procedure before the tourist enters the Vasco da Gama station. इंटरनॅशनली सगळ्याक कोरोना व्हायरसाचो स्कॅर आसा, एपिडेमीक जाल्लो आसा. सो आतां आमी हांगा वास्को रेल्वे स्टेशनार आसा. हांगा पळयल्यार तुमी एक कावंटर बेश्टो दवरिल्लो आसा, एम्प्टी आसा, ज्याक हांगा कोणूच ना, चॅक करपाक ना कांय. ह्यो ट्रेनी आतां आमच्या हांगासरल्यान इंटरस्टेट ट्रेनी येता. केरला साकून, यशवंतपुरा साकून, कर्नाटका, हांगा UP, पटना सगळ्या साकून ट्रेनी येता. डिफरंट पॅसेंजर येता. तांकां हांगा चॅक करपाक, मॉनिटरींग करपाक कोणूच ना. आमच्या रेल्वे स्टेशनाक 500 एक्झिटां आसा. लोक चलून खंयच्यानय वचूंक शकता. ना हांगा थर्मल स्कॅनर आसा, ना कसली ऑथॉरिटी आसा, ना कंडक्टर आसा, कोण पळोवपाक कोण ना. रेल्वेचे अधिकारी भलायकी मंत्री स्क्रीनिंग मशीनां दितलो म्हूण रावल्यात. अभी रेलवे स्टेशन पे स्कैनर लगाने वाला है, सो वी आर वेटिंग फॉर स्कैनर्स. अच्छा सर, आपको हेल्थ मिनिस्टर ने दिया है कि आप SWR से लेगा स्कैनर्स? नहीं, हेल्थ मिनिस्टर का एश्योरेंस. पर अभी फ़िलहाल कितना पैसेंजर है सर? बहुत ज़्यादा पैसेंजर है ना, अभी 300 to 400 पैसेंजर्स होंगे. स्क्रीनिंग होता है सर यहाँ पे? नहीं, स्क्रीनिंग नहीं. कोई हेल्प डेस्क पे कोई आता है पूछने के लिए, अवेयरनेस के लिए? 1 or 2 नो, अभी तक कोई तो नहीं है. आपको लगता है स्कैनर्स का ज़रूरत है? हाँ, स्कैनर की ज़रूरत है, बिकॉज हियर ऑनवर्ड्स इट मे इंक्रीज ऑल्सो.
because it's the beginning. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. बंद हॉलान मिटिंगो नाका उक्त्यार चलता म्हणून सांगपी मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताच्यो पेडण्या म्हालान बंद हॉलान झेडपी प्रचार मिटिंगो ताचे फेसबुक वॉलार ह्या मिटिंगांचे फोटो ताचेर नेटिझन्साच्या तोमण्याच्या कमेंट्सांचो फार. आपणे अजून मेरेन बंद हॉलान प्रचार मिटिंग घेवंक ना जे कितें सोशल मिडियार दिसता ते आदले म्हणून मुख्यमंत्र्याचो दावो. कोरोना व्हायरसाक आडायतले जाल्यार गर्दी करपाची, गर्देत भोंवपाचे टाळात म्हूण सरकाराची गायडलायन. मात गोंयचो मुख्यमंत्री ह्या गायडलायनीचो आपले पद्दतीन अर्थ लायता. मिटिंगो खंय उक्त्यार चलता, बंद हॉलात घेवच्यो न्ही. क्लोज डोर मिटिंग्स ज्यो आसा क्लोज डोर मिटिंग्स घेवच्यो न्ही हेंय म्हटलां. एखादी ओपन जर उगड्यार मिटींग आसत जाल्यार घेवपाक काय हरकत ना आनी सहज सगळेच लोकल हांगासर आसल्या कारणान ओपन डोर मिटींग घेवपा खातीर आनी थोडे लोक एकत्र जमपा खातीर काय हरकत ना. बट क्लोज डोर मिटिंगे खातीर आमी अवश्य करूनच बॅन हाडला ज्या पद्दतीच्यो क्लोज डोर मिटींग एवॉयड करच्यो. मात मुख्यमंत्र्याचे फेसबुका वेले फाटले काय पोस्ट पळयल्यार बंद हॉलात ताच्यो प्रचार मिटिंगो तेजीत. हो हणजूण बंद हॉलांतले प्रचार मिटिंगेचो फोटो, ताचे खाला नेटिझन्साचे हे कमेंट्स. आता हरमलच्या मिटिंगेचे फोटो, हेवूय मिटिंग बंद हॉलात आनी सकयल लोकांचे हे तोमण्यांचे कमेंट्स. मोरजे बंद हॉलात मिटिंग. लोकांचे कमेंट्स पळयात. सुकुरात उक्त्यार प्रचार मिटिंग जाली. मिटिंगेक गर्दी पळोवन लोकांचे सोशल तोमणे. प्रुडंटान मुख्यमंत्र्याक गाठलो. तो म्हणटा ते फोटो खंय पोन्ने. खंयची तरी पयलींचो फोटो काडून आतां सर्क्युलेट करता आसतना आसूंय शकता. म्हणजे पयलींच्या खंयच्या मिटिंगेचो बीन आसतलो तो सर्क्युलेट करता आसतना. आयज पर्यंत हांवें एकूय क्लोज डोर मिटींग आनी दुसरी गोश्ट म्हाज्या मतदारसंघात तर गेल्या 8 दीस एकूय दीस ना. हांव पूर्ण गोंयभर खंय तरी अशाच ओपन खंय तरी देवळांत चल देवाचें दर्शन घे, आमच्या लोकांक मेळ, कार्यकर्त्यांक मेळ, ह्या पद्दतीच्या प्रचारांत आसा. एकूय क्लोज डोर मिटींग आज जावंक. फेसबुका वेले हे फोटो पळोवन दरेकल्यान कितें तें समजुपाचें. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. सर्गेस्त मनोहर पर्रीकराच्या पयल्या पुण्यतिथीक मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान मिरामार वचून पर्रीकराक आर्गां ओंपली. आधुनीक गोंयचो शिल्पकार भाई ताचें दुसरें स्वप्न ग्रामीण गोंयची उदरगत. हे सरकार ताचें विजन फुडें व्हरूंक गांवगिऱ्या वाठाराच्या उदरगतीचेर खासा लक्ष दितले म्हणून मुख्यमंत्री उलयलो. कोयराचो विलो स्वच्छ पाचवेचार गोंय करतले म्हणून सीएम उलयलो. आज एका वर्साच्या निमित्तान तेजी याद काडटा आसतना हांव म्हणटलो ताका खरी श्रद्धांजली जर आसत जाल्यार गोंय एक नंबरचें राज्य करचें सगळ्या सॅक्टरांत आनी गोंय हें कचरामुक्त गोंय करचें, सुंदर गोंय आसचें, स्वच्छ गोंय आसचें हें तांचें स्वप्न आसतलें. आमचो हाज्या फुडलो टार्गेट जाका आमी म्हटला फुडल्या वर्सभराचो टार्गेट जो आसा हो मनोहरभाईंचो सेकंड स्टेपचो टार्गेट ज्या प्रमाणे इन्फ्रास्ट्रक्चर शहरी भागात सगळी कडेन जाल्यार स्मार्ट सिटी जाली. द सेकंड टार्गेट वीच इज द रुरल डेव्हलपमेंट. की रुरल इन्फ्रास्ट्रक्चर जे जाय, रुरल डेव्हलपमेंट जे जावपाक जाय इन ऑल सॅक्टर्स, जो मनशाचो विकास मुखार दवरून ती रुरल डेव्हलपमेंट फुडल्या 2 वर्सांच्या कार्यकाळात पूर्ण करप आनी ताच्याच वांगडा आमी स्वच्छ, नितळ आनी हिरवेगार गोंय करपा खातीर आमी प्रयत्नरत आसतले. कारण मनोहर भाई हे आमचे व्हडले नेते ज्यांच्या मार्गदर्शनाचेर आमी सगळे घडले आनी ह्या निमतान आमी सगळ्या कार्यकर्त्यांक अपील करता की भारतीय जनता पार्टीच्या आमचे जे निवडणूक जातली जिल्हा पंचायतीची त्या निवडणुकीक प्रत्येक कार्यकर्त्यांनी ठरवचें आपलो बूथ जिखप ही एक जर जिखले जाल्यार हीच खरी श्रद्धांजली मनोहर भाईक ठरतली अशें हांव सगळ्या कार्यकर्त्यांक अपील करता. कुडचड्या आनी सांग्या बीजेपी मंडळान पर्रीकराची पुण्यतीथ पाळ्ळी.
कस्टमसान दाबोळे 57,67,000चे भांगर धरले. दुबय सावन व्हाया मस्कट दाबोळे देविल्ले विमानातले लगेज चेक इन बॅगांतल्यान भांगराच्यो बिस्कुत्यो मेळ्ळ्यो. कस्टमसान कर्नाटकांतल्या भटकळच्या मोहम्मद अयूब म्हणटा त्या पॅसेंजराक धरला. 2 दिसां फाटीं एअर इंडिया फ्लायटीन 1.25 कोटीचे धरिल्ले. हे अर्थीक वर्सा दाबोळे 3.5 कोटीचे भांगर धरला. धार बांदोड्या सुदिनाचेर केल्ल्या आरोपा वयल्यान मोगो साळवलो. विरोधी आमदाराक सरकारान मंत्री करचो ना म्हणपाची वेळ मुख्यमंत्र्याचेर आयली. हाचो अर्थ ताका प्रशासन पेलवना. सुदिनाक घेवपाचे सोड चोरया केल्ले सरकार बरखास्त करचे आनी परत जिखून दाखोवचे. मोगो राजकारण सोडूंक तयार म्हूण दीपक ढवळीकराची चॅलेंज. बीजेपीची खंय झेडपीची चोरपाची तयारी. धार बांदोड्या एक मिटींग जाल्ली आनी त्या मिटींगेक मुख्यमंत्र्यान बेजबाबदारपणान जे वक्तव्य केलां. सुदीन ढवळीकराक केन्नाच मंत्रिमंडळात घेवचो ना हे स्वप्न ताका पडलां. त्याचे भक्कम सरकार 27 जाणांचे आसतना सुदीन ढवळीकराचें नांव परत परत त्याच्या तोंडान कित्याक येता हेंच आमकां समजना. कारण मोगो पक्ष विरोधात बशिल्लो पक्ष आसा. दुर्दैवी गोष्ट ही अपोजिशनाच्या आमदाराक मंत्रिमंडळात घेवप न्ही म्हणप ही एक दुर्दैवी. म्हणजे प्रशासन चलता की ना किंवा प्रशासन चलोवपाक कळटा की ना हेच कळना. दुसरी गोष्ट आमचे 27 जाणांचे भक्कम सरकार आसा अशें तो म्हणटा. हे 27 जाणांचे भक्कम सरकार न्ही, हे चोरून वेल्ले दरोडो घालून रातोरात वेल्ले आमदार आसात. आनी 2022 आपलेच सरकार येतले अशें जे तो कितें फडाये मारता त्याने जिल्हा पंचायतीचे निवडणुकी नंतरच ते ठरोवचे फडायो ह्यो मारता आसा. हे 12 जाण डिस्क्वॉलिफाय जातल्यान सरकार पडटले. हांव आव्हान करता मुख्यमंत्र्याक की त्याने जे तो उलयता 22 सरकार येतले म्हटले परत म्हणून त्याने 2020 सार्वजनीक निवडणूक घेवची हे सरकार डिजॉल्व करून. आणि जर तर सरकार डिजॉल्व करून त्याने परत ही निवडणूक 2020 घेवची आणि जर तर त्याचे 25 आणि 27 आयले जाल्यार मोगो पक्ष राजकारण सोडटा म्हणून हांव आव्हान करता ताका. उगीच खंयच्याय लोकांक उदीक बडबड उलोवची न्ही ताणें. आज जो तो कितें उलयता तो भैर जाल्या सारको उलयता. दोन 2013तले मेर्शेचो कामगार शिवाजी नायकाच्या खुनाच्या केशीन पणजे सेशन्स कोर्टान निकाल 26 मार्चाक दवरला. ओस्मान फर्नांडीस आनी रमेश बागवेन तांचेकडे कामाक आशिल्ल्या शिवाजीक मारून पुरिल्लो. कर्म लिपोवंक शिवाजीची बायल सुजाताकूय अनमोड घाटार व्हरून मारिल्ली. ताच्या दोगा भुरग्यांक मारपाचो यत्न केल्लो. वेळ बरो म्हूण ती साल्वार. The case before Sessions Court is filed by Old Goa Police Station against one Osborne Fernandez and Ramesh Bagwe. Against these two people for killing one Shivaji Nayak, who was his employee at Ribandar in his premises, and he was father of 2 small children. The mother was killed at Anmod Ghat, and these 2 children were also abused and they were thrown in the valley. So when that case was filed by one passerby, he rescued them and he filed a case in Kolhe police station. And during that investigation, they found that their father is killed at Ribandar and buried in that premises of Osborne. So while a recovery panchanama was conducted, his body was discovered in this premises, and that the second FIR was lodged by the PI Kolhe PS in Old Goa police station. सुजाताचे खुनाचे केशीत आणि भुरग्यांचे अपहरण करून तांचेर लैंगिक अत्याचार करून मारपाचो यत्न केलो म्हूण पणजे चिल्ड्रन्स कोर्टान पोरू मायांत ओस्मान आनी रमेशाक जल्मठेप फरमायिल्ली. आतां पणजे डिस्ट्रिक्ट सेशन्स कोर्ट 26 मार्चाक शिवाजी नायकाचे खुनाचे केशीचो निकाल दितले. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. कोरोनाच्या भयान गर्दी नाका म्हूण गोंयांत चडशे कडेन शिगमोत्सवाचे रोमटामेळ आनी चित्ररथ मिरवणुकी रद्द केल्यात. शेनवारा पणजे उपरांत सोमारा म्हापशा बग्यांची गर्दी करून शिगमोत्सव जालोच. पळयात खिणचित्रां. पार्वती को कोई राक्षस उठाकर ले गया है. भोलेनाथ अलर्ट हो गया. भोलेनाथ अलर्ट हो गया.
हे बुलेटिन इतल्यार सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां ट्विटर, फेसबुक तशेंच प्रुडंट ॲप, टाटा स्काय मोबायल ॲप, जिओ टीव्ही ॲप, प्रुडंटाच्या वेबसायटीचेर लायव्ह पळोवपाक मेळटा. फॉलो करीत रावात प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.